MRF कंपनीन स्पष्टीकरण दिला तांचे कुडळात मुलाखतीच नाशिल्ले 250 एप्रेंटिस ट्रेनी पोस्ट गोंयकारांक प्राधान्य दिवचे म्हूण कंपनीक सांगला। लेबर डिपार्टमेंट मॉनिटर करता मुख्यमंत्री उलयलो। आनी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिले की थंयसर इंटरव्यू जातो नाशिल्लो, हांगा इंटरव्यू घेता म्हणून आमचो सातत्यात म्हणणें आसा सगळ्या कंपनींनी गोंयांत इंटरव्यू घेवचो आनी गोंयच्या भुरग्यांक घेवचे। हाजेर गव्हर्नमेंटान स्ट्रेस केला, लेबर डिपार्टमेंट मॉनिटर करता। RGPचो मनोज म्हणटा तांचेर कारवाई करची सोडून मुख्यमंत्री खंय कंपनीक प्रोटेक्ट करता। CM प्रमोद सावंतान आन्सर दिले की ही कंपनीन सांगला की कंपनीन क्लॅरिफाय केला की तेंचो इंटरव्यूज नासले आनी तेंचे इंटरव्यूज आसा ते फार्मागुडी तेंच्यान दवरला म्हणून। जेन्ना थंयचो महाराष्ट्राचो MNSचो लोकल लिडर तो दाखयता आपणाक मेल येयला म्हणून कंपनीच्यान, ती मेल तो आउट करता, तो मिडियाचेर मेल ती सगळ्याक पब्लीश जाता आनी हितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की MRF हो ड्रायव्ह कुडाळाक आपले कोण ते कन्सल्टन्सी आसा तेंच्या थ्रू ते एटेंड करपाचे आसले म्हणून आनी तो ड्रायव्ह जावपाचो आसलो। जाल्यार CM सांगता की कंपनीन सांगला की नासली ड्रायव्ह म्हणून CM मानता की ते ड्रायव्ह नासले म्हणून। हेचो मिनींग इतलोच की CM प्रमोद सावंत ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता। जेन्ना तांकां थंय पेनल्टी पडपाक जाय आसली, तांकां वॉर्निंग पडपाक जाय आसली, तांकां शिटकावणी दिवपाक जाय आसली, तांकां फायन घालपाक जाय आसली, पूण तें जावचें सोडून हांगा CM ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता आनी सांगता की तेंच्यांनी ड्रायव्ह गोंयांत दवरला म्हणून। आतां तो ड्रायव्ह गोंयांत दवरला तेची वायट पब्लिसिटी कित्याक जावंक ना? ती 12 तारीख फार्मागुडी जर दवरता जाल्यार तेजी एडवर्टिजमेंट पेपरांचेर कित्याक येवंक ना? तेजे फेसबुकाचेर पोस्ट कित्याक येवंक ना? तेजेर WhatsAppचेर पोस्टर्स कित्याक येवंक ना? कंपनी कडल्यान ऑफिशियल कांयच कित्याक येवंक ना? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।